सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. समूत सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न करता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आटयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता आनी भीक दिता तो वाकाणणीचो योद्न समोर पिता. खोटेपणांत थावन तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलय. अप्रामाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू समृद्धी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो परमळ भोवत्या देवाशी चडत वेता. सुगुणी मनशाचो योद्न देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. तुज्या वावरांची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण करूं नाका. हांसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोवत्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुयेती प्रमाणे उदारपणान तुंय दी. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान फारीक करता 7 पावटी अदीक तो तुका दितलो. लोन्स ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो भावाट दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पर एक नीतीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीट करिना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे परचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीट करूंक वेता, देखून म्हणप ताचे नितीवंतपण परगट्टा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. आयक म्हजे परजे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवाट दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. दिनवासनीचो योद्न देवाक भेटोय. भोवत्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाल. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यो. उद्गार. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचे दुनिया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळे जाणून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो,
हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाड्या बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचे जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. नियाळ, उदारपणान जें आमी कितें करता तें देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणें आसता. तें देवाक मानता आनी आमकां आमचें फळ मेळटाच. जंय उदारपण आसता थंय स्वार्थ ना, आपलेपण ना, फकत आत्मसमर्पण आसा. हांव म्हजें चिंतिना, हांव दुसऱ्यांचें चिंता. त्या पासत म्हज्या चिंतनाची लांबाय, रुंदाय आनी खोलाय वाडटा. हांव देवा परी जाता. आख्खी प्रितूम आनी आमचे सरभोंवतणी आसलोलें सगलें देवाचें, ताचीच रचना. सगले देवान आपल्या मोगाच्या उदारपणान आमकां फावो केलां. म्हणटच आनी उदारपण आपणायतां आनी उदारपणान जियेतां तेन्ना आमी देवाचे खुशे प्रमाणे जियेतां. आमी देवाक मानलोलीं जातां आनी आमी दुसऱ्यांक देवाचो रूपकार जातां. म्हणटच उदारपणान केल्लें आमचें आत्मसमर्पण देवाक मानता आनी तें आमच्याच फायद्याचें जायना, पूण ताचो फळ सगल्यांक मेळटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. हांसत्या तोंडान देवाचे नेम कायदे पाळून देवाच्या वावराक आनी एकामेकाच्या बरेपणाक उदारपणीन आमी वावरुया.